आज नेक्स्ट डे जालो आनी आयज हांवें ती काम केली आमगेली सगळे फाल्यां फेस्ता तयारी केली मातशें शॉपिंग बीन जालां आमगेलें. आतां आमी आयज आमकां न्हू एक नेबरांगे बर्थडे पार्टी आहा आमच्या हिंगा जस्ट ऑपोजीट ओन्ली. सो आमी आतां थिंग वयताय तांकां मातशें वीश कोत्ताय आनी येताय. येत म्हळ्यार लेट जालो. आमी मातशें राय केली रायसान नाकेलीं गेलीं म्हणून आमकां येवपा वगत जालो. फाल्यां आमगे फेस्ता दीस आयज सांजेसान आमकां वेस्पेरा वचपा जाय 6:30 आहा मीस ताका लागून मातशें आयज सकाळीं रेस्ट आसलेलो सुसेगाद उठपा. पूण सकाळीं आमी उठोन काम केलें. आमी आमगे थिंगा तें नेबरां बी मेळून येयलीं वचोन इनासियो जेनिफर तांकां मेळून येयलीं सकाळीं. मागीर थिंगसान ब्रेकफास्ट केलो आनी मागीर भायर थोडेशें काम आसलो न्हू तें कोन्न येयलीं. आतां आमी वयताय पार्टी मातशें एटेंड कोत्ताय येताय. आतां गोंय आहा म्हणटी न्हू मातशें वचपा पडटा कोणें सांगलें म्हणटरी हिंग ना तितून पूण डिफरंट भाशेन न्हू पूण आहाय तितून मागीर बरें दिसना वचना सो रावपा. सो आमी वयताय भयण बीन वयता आनी एलकन हांव भयण आनी जेरेमी वचोन येताय. आनी हॅलो एवरीवन गूड इवनींग गूड इवनींग. आतां आमी वयताय मिसा वयताय आतां वेस्पेरा. आतां टायम जालो 6:10. वेलबरा सांगिलां मातशें सोड म्हूण आमतीक जाय न्हू ताका सांगिलां आमकां मातशें कपलाको सोड म्हूण. चलोन वचपा मातशें प्रॉब्लम जाता न्हू ती चोडटी बीन सुबेज आहा आनी इतुली सुबेज चलपा आतां ताकत ना आयज. सो ताका सांगिलां मातशें आमकां पावय म्हूण. येता आसतो मागीर कोण ना कोण मेळटाय कोण ना कोण आमकां लिफ्ट दिताय येता आसतना. आतां हांव रेडी जायन बसलां मातशें भयणीक रावता आनी आमी मागीर वयतलीं. आनी फाल्यां आमगेलें फेस्त हांवें आतां कस्टर्ड कोन्न दवरलां आनी आमगे सोरपोतेल बी केलां आयज भयणीन. आनी कितें केलां चिकन मॅरिनेट कोन्न दवरलो आहा. आमी मातशें प्रिपेरेशन कित्याक केलां आमगे मीस न्हू 9:30 मागीर म्हाका सुद्दां 11 o'clock पूण जातली म्हूण घराको येता म्हणल्यार. आनी आमगे सगळीं रिलेटिव्स न्हू हिंग येवपा आहाय आंटी ती बीन येवपा आहाय. मागीर कोणू येयलें म्हणटरी मातशें बसों मेळटा न्हू ताका लागून. आनी आमकां सँडवीच करपा आहाय चिकन मेयो सँडवीच आमकां करपा चिंतिलां. चिकन बी सगळें बॉयल केलां आतांय. सो अशें करून थोडें प्रेपरेशन्स केलें न्हू मागीर नेक्स्ट डे आमकां इजी पडटलें बरें हाल्यांक. ताका लागून आमी चिंतिलें थोडें प्रेपरेशन आमी कोन्न दवरतलीं आनी मागीर आमगेलें फटाफट मिसा सान येयलें म्हणटरी ब्रेकफास्ट बी कोन्न न्हू आमच्यान मागीर पुलाव बीन बेगीन करपा जाता चिकन बी चडोवपा जाता. सो सगळें हाफ आमगे प्रेपरेशन्स डन. सो कस्टडी बीन आतां जालां रेडी आनी हांव मागीर तें जालें म्हणटरी न्हेसोन बीन रेडी जालां वचपा आतां मिसाक. आतां जालें 6:10 आनी 6:30 मीस. सो आयज टेंशन ना आमकां चलपाचें वयता आसतना बिलबा पावयतलो आमकां. ओके मागीर हांव तुमकां मेळटा आय थिंक गोडे कोपला कडेन नाजाल्यार फाल्यां. आमी दोगांय येयले बेस्ट आमी जालें